सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिव मोगाच्यानो. कोंकणी उलोवपी लोक सगळ्या संवसाराक शिंपडलेलो आसा. खंयच्याय तेराक तुमी आसात, तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस नाजाल्यार बरो दोनपार हांव आवडयतां. देवाची कृपा आनी क्रिस्ताची शांती, तेच भाशेन पवित्र आत्म्याची खुशालकाय तुमकां आवडयता. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयच्या प्रांतांतलो कापुचीन याज्ञीक रावता पाद्र पियो कपेलान नावेली तुमच्या मुखार दवरता सान आंतोनीच्या नोवेनाचो दुसऱ्या दिसाचो नियाळ आनी मागणें. सान आंतोनीचो नियाळ सुरू करचे आदीं तुमकां सांगूंक सोदतां की आज इग्रोज माता उगडास कोत्ता एका व्हड भक्ताचो. तो क्रिस्ती बाबाट सांबाळूंक जायतो बाबुरलो. ताचें नांव जावन आसा मार्तीर बाग्योन जस्टीन द मार्टर. मोगाच्यानो, आयचें पयलें वाचप तोबीत पुस्तकांतलें घेतलां. हावेसवर दुसरो व्हडली 9-14. तोबीत कुड्डो जावन आपली काणी सांगता. 4 वर्सां कुड्डेन जिवीत तो जियेलो. जायते दोतोर केले पूण कांयच फायद्याक पडलें ना. आयचो वांजेल मार्कूच्या पुस्तकांतलो घेतलेलो आसा. हावेसवर 12 व्हडली 13-17. फारिजेव जेजूक प्रस्न घालतात ताका कोसाक लावंक. सोमराजाक 2 फारीक करूं येता की ना आनी तो फारीक करचो की ना. तांचें दोंगेपण वळखून ताणें तांकां म्हणलें, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. गिव टू सीझर वॉट बिलोंग्स टू सीझर आनी गिव टू गॉड वॉट बिलोंग्स टू गॉड. मोगाच्यानो, फुडले 4 दीस तोबीत ह्या पुस्तकांतलीं वाचपां आमी आयकतल्या. म्हणटोच तोबीत ह्या मनशाची वळख करून घेवया. तोबीत जियेतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचें वातावरण बरें नासलें. जुदेवांक पिडापीड आनी तांच्या टायमालो शेरकार तांच्या धर्माचेर आड आसलो. जायतो लोक बाल ह्या कुड्ड्या देवाक बोसतालो. पूण तोबीत जिव्या देवाक विस्वाशी रावलो. कोणें म्हटल्यार आयच्या ह्या आधुनीक काळार वातावरण तशेंच आसा. फाटलीं कांय वर्सां दुडू भाटाबेसां पोदवी जाल्यात आमचे कुड्डे देव. तोबीत देवाक विस्वाशी रावलो आनी त्याच बरोबर ताणें गरिबांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को दवरलो आनी तांकां तो पावलो. तो म्हणटा, हांवें भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, विंगल्यांक पांगुल्लें आनी मेलेल्यांक मातयेक लायलें. ही ताची बरी खबर ताच्या राजाक मानवली ना. तोबिताक आपल्या बायले आनी पुता सांगाता गोरदार सोडून धांवचें पडलें. ताची बायल आना आनी पूत तोबायास आसलो. देवाक आर्गां 2 म्हयन्यांनी राजा मोरता आनी तोबीत आपली फामील घेवन परतून गांव घरा परतोता. पूण जिवीत सोंपें जावंक ना. कुड्डो जाता. 4 वर्सां काळोखाचें जिवीत तो जियेता. आना ताच्या बायलेक घरा भायर सर्वीस करची पडटा. हें आयज आमी पयल्या वाचपान आयकता. वांजेलान जेजू फारिजेवांक सांगता, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जायतो लोक समजता की जेजू पवित्र सभेचो आनी शेरकाराचो संबंद कसो जावचो, वागणूक कशी जावची हाच्या वयर भासाभास करतात म्हूण. पूण ना, जेजू तशें म्हणना. क्रिस्तांवांनी टॅक्स भरूंक जाय वो ना हाचेर जेजू भासाभास करिना. ही गजाल जावन आसा जेजू आनी फारिजेवां मदें. हें आमच्यांनी कशे भाशेन समजून घेवं येता. जेजूच्या टायमार 2 पोंगोड आसले फुडाऱ्यांचे. एक म्हणटा तो हेरोडियन्स आनी दुसरो म्हणटा तो फारिजेव. हो टॅक्साचो इश्यू हेरोडियन्स पोंगोडाक लागू जायनासलो, कित्याक टॅक्सा उद्देशीत तांकां जायतो फायदो जातालो. फारिजेवांचो पोंगोड नावार्थीक आसलो. समाजान तांकां मान रेस्पेद आसलो. ते आपूण प्रमाणीक आनी भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक सोदताले. पूण तांचो
लिपोवन दवरलेलो हेतू जावन आसलो राजनितीचो पावर. फारिजेव लोकांक सांगताले देवूच आमचो राजा आनी कोण न्हय. टॅक्स बरी जाल्यार एके भाशेन तूं मांडून घेताय की सोमराजा वो सीझर जावन आसा म्हूण तुजो राजा. तशें जाय जाल्यार देव राजा खंय गेलो. आतां पळयात, हे दोनूय पंगड हेरोडियन्स आनी फॅरिजीस एकामेकाचे दुस्मान आसले, तरी आतां ते एक जातात आनी जेजूक तांचो कॉमन एनिमी, तांचो दुस्मान कसो धरतात. जरी तो जेजू वय म्हणत जाल्यार तो देसाक घातकी म्हूण लोक पाचातलो आनी ना म्हणत जाल्यार फारिजेवांनी जेजूक एरेस्ट करूंक जाता, समाजाची शांती पिड्यार करता म्हूण वो शेरकारा आड उलयता म्हूण. खरें म्हटल्यार तिबेरियूस नांवांचो सोमराजा वो सीझर आसलो जेजूच्या टायमार. आनी ह्या राजाचें पिक्चर त्या आण्याचेर कॉयन ताचेर आसलें. त्या टायमार पातशाय आपूण देव म्हूण मानताले. तर सोमराजा देव जालो जाल्यार आनी त्या दुडवांचेर ताचें पिक्चर आसा तर देवाच्या मानामेंताचेर आड वचप. ताकाच लागून जेजू म्हणटा गिव टू सीझर वॉट बिलोंग्स टू सीझर. तर बाबा भयणीनो, आमकां संदेश कितें? त्या दुडवांचेर सेजाराचें पिक्चर वो इमेज कांतोयलेलें आसा देखून ते दुडू जावन आसा राजाचें. तेच बाबतीन देवान आमकां आपल्या सारकें रोसल्या देखून आनी जावं आसा आमी जावन आसा देवाचें पिक्चर वो इमाज देखून आमी देवाची. देखूनच आमकां वालोर आसा. आमी कितलीं गरीब जावं, आमी कितलीं सोकलां पडूं, आमी आमकांच हेट पासून करीत जाल्यार आमचो वालोर कमी जायना. हें गोट मोतीन दवर इश्टा. प्रिय बाबडेनो, हो नियाळ संपोवच्या आदीं थोडे प्रस्न दिसूयभर नियाळ करात. तो बीत भाशेन आसाय तूं देवाक विस्वाशी सगल्या तुज्या जिविताच्या गणितांनी. देवान आपल्याच सारको तुका रोचला, तुकाच तूं मांडून घेताय आनी खोशी जाताय. तूं जावन आसाय देवाचो आणो, कित्याक देवाचें रूप तुज्या जिवितांत दिसता. आसा तूं तयार तुजें जिवीत देवाक दान करूंक? हे मनांत धरून आतां आमी सनातनीचें मागणें करुया. विनोद कोर आमचे खातीर अनंतबोध सनातन. आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सनातन, तूं फळ निर्मलायचे आनी अनंत क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजी गरज सांग. मागतां त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलो इतले फावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची, जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनातन आमचे पासत माग. सनातन पिडेस्तान गुरजेवंता पासत माग. सनातन सिर्वीस सोदतेल्या पासत माग. सनातन ओगेपणान दुसऱ्यांक आदार दितल्या पासत माग. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणींक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.